अंदू वर्सा देशांत वाघ मरपाचे प्रमाण हुस्क्याचे थारला। राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हळ्यार NTCन जारी केल्ले आंकडेवारी ही गजाल स्पष्ट जाल्या। जानेवारी ते 28 सप्टेंबर ह्या काळात वट्ट 146 वाघांक मरण। आता मेरेनचो इतले वाघांक मरण आयिल्ल्याचो सगळ्यांत चड आंकडो। हे आदी 2012 सगळ्यांत चड वाघांक मरण आयिल्ले। अंदू जे 146 वाघांक मरण आयला तांची राज्यनिहाल आंकडेवारी आसा ती अशी। मध्य प्रदेशांत 34 वाघांक मरण, महाराष्ट्रांत 32 वाघांक मरण, उत्तराखंडात 17 वाघांक मरण, आसामात 11 वाघांक मरण, कर्नाटकात 9 वाघांक मरण आणि राजस्थानात 5 वाघांक मरण। ते भायर ह्या काळात देशातल्या वेगवेगळ्या वाघ राखीव वाठारांत भितर 70 वाघांक मरण आयला। दुर्दैव म्हळ्यार मरण पाविल्ले 146 सुमार 24 हे वाघांचे बछडे आसात। राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण NTCच्या अहवाला प्रमाण 146 वाघांक आयिल्ले मरण हे नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक हे दोनूय कारणांक लागून आयला। हातून अपघाताक लागून आयिल्ले मरण वा दोन वाघां मदीं जाल्ल्या संघर्षाक लागून आयिल्ल्या मरणाचोय आस्पाव आसा। तज्ञांच्या मता प्रमाण वाघांच्या शिकारेत वाड जाल्या। कर्नाटकांत 2 जाणांक रंगी हात धरून तांचे कडल्यान सुमार 10.6 लाखांची वाघाची कात आणि नाकटां जप्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या कांय वर्सांनी देशांत वाघांचे मरणाची आंकडेवारी आसा ती अशी। 2012 88 वाघांक मरण, 2013 68 वाघांक मरण, 2014 78 वाघांक मरण, 2015 82 वाघांक मरण, 2016 121 वाघांक मरण, 2017 117 वाघांक मरण, 2018 101 वाघांक मरण, 2019 96 वाघांक मरण, 2020 106 वाघांक मरण, 2021 127 वाघांक मरण, 2022 121 वाघांक मरण। अंदू जानेवारी ते 28 सप्टेंबर मेरेन वट्ट 146 वाघांक मरण। देश पातळीचेर वाघांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी मोठी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा। हाका आमचें गोंयूय अपवाद ना। 2020 वर्सा गोळावले 70 वट्ट 4 वाघांक मरण आयिल्ले, तांकां वीख घालून मारिल्ले। पुराय देशांत हे घडणुकेक लागून बोवाळ पडिल्लो। दुसरे वटेन गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर निकाल दितना हायकोर्टान सरकाराक 3 म्हयन्यां भितर गोंयचो वाघ संरक्षीत वाठार अधिसूचित करपाचो आदेशूय दिला। हे आदेशाक सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिल्ली आव्हान याचिकाय कोर्टान न्हयकारल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।